पुणे पंचायत वाठारांतलो रस्तो वाहन चालकां खातीर धोकादायक जाला। ह्या वाठारांत आशिल्ल्या साकवा कुशीक सुरक्षे खातीर भिंत नाशिल्ल्यान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत पडून अपघात जातात। फाटल्या म्हयन्यात ह्या व्हाळांत एक रेंट कार पडिल्ली। देखून परतून अशे अपघात जावचे न्हय म्हूण कुळेशिगांव पंचायतीन हातूंत लक्ष घालचें तशेंच ह्या साकवा लोखणाचे बॅरियर्स घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आम्ही कुळी पंचायत क्षेत्राच्या बाउंड्रीर आसा, जे जाग्यार कुळी पंचायत क्षेत्र सोंपता आनी मोले क्षेत्र चालू जाता मोले पंचायत, त्या जाग्यार गेल्या म्हयन्याक हांगा एक गाडी पडलेली। जो साको आसा त्या साकवाचे कडल्यान गाडी गेली, जेन्ना ओवरटेक करून ती जेन्ना गाडी वयताली स्लीप जाल्ल्यान सोमती जेन्ना हांगा जो व्हाळ आसा त्या व्हाळान पडली। सो हांगा साकोचो जो सुरक्षा कटडो आसा तो अत्यंत कमी आसा, तो सुरक्षा कटडो वाडोवपाचो अत्यंत गरज आसा। ते तुमी पळयता की हांगा फाटल्यान जो व्हाळ आसा तो भरपूर खोल आसा, ती गाडी पळय पूण तांकां कांयच जाली ना। पूण देवाची कृपा म्हणपाची, पूण असोच अपघात जर परत घडत जाल्यार हांगा कितें जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना हो जो सुरक्षा कटडो आसा तो बेगोबेग वाडोवचो आनी तेजी हांगा ताका सायडीची सुरक्षा जी लायन मेळटा, लोखंडी कटडो मेळटा तो सगळ्याक घालचो अशी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ केडेकर।